Doldir moce gota sodur pois kela portunievu man kala kalung nos dista Jesu mocha Bogos magna patokol korayeta punnovian podung diunaka. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता फेल्सी फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताका आशिर्वादान भरूंक हे भेटेन ताचे पासत आमी मागुया. हेर सगळी आमची खासगी मागणी आमचीच पासत आमच्या गोराब्या पासत आमच्या गांवां पासत आमच्या राज्या पासत आमी देवा मुखार दवरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी सुरवेस्पो तुमची सवे आसूं. बाबा बिंदू जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकार मेवता ओबे माय वॉयस एंड ऑल दॅट आय कमांड यू. देवाचे उतर आमी आयकूंक आनी जें कितें आमकां आज्ञा तो दिता ती आमी पाळूंक आमकां दर दिसाक देवाचें राज आमचे मदें आसा म्हूण जेसू आज शुभ वर्तमानांत आमकां आव्हान दिता. दर दिसाक हें देवाचें राज आमी आमचे भितर अणभवूंक आनी तें दुसऱ्यांक दिवंक आमी विस्तारूंक दर दिसाक प्रयत्न करूंक खतखत्यान आमकां कृपा आनी बळ मागून घेवया. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो उगडास करून दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर परवेदा देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदरान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केलीं. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्य सदांच सांगपार मरे सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवालागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणेच्या जिविताक पावो. सुम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. भोव व्हडते आनी मोहिमेमोद देवा तुजे मुखार खालती जावन आनी आमी हें प्रार्थन करता. आमचे सोडवणेची परब लागीं पावत येता तर पास्कांचो गूट व्हडे भक्तीन आनी सुफळायेन समरुमूंक आमची काळजां तयार कर. हें आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेतान रासूच चलयता सासणाच्या ससनांक. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा हांवें अशी याज्ञा केली म्हज्या उतराक पाळो दियात आनी हांव तुमचो देव जातलो आनी तुमी म्हजी पजा. हांवें तुमकां वाट दाखयल्या ती नीट दवरात आनी तुमकां सूख मेळटलें. पूण तांणी म्हजें आयकूंक ना म्हज्या उतराक चीत दिवंक ना. आपलेच वायट काळजाचे बुद्धी प्रमाणे ती चोल्लीं. आपलें तोंड म्हाका दाखोवंक ना. म्हाका तांणी पाट केली. तुमचे पुर्वज इजिप्तांतले भायर सरले त्या दिसांतान ते आयज पर्यंत दिसान दीस पुरो जायना म्हणून आसतना हांवें तुमचेशी सगळ्या म्हज्या सेवकांक प्रवाद्यांक धाडल्यात. पूण तांणी म्हजें आयकूंक ना. म्हज्या उतराक
चीत दिवंक ना, आपली मान ताण केली आनी आपल्या पुर्वजां परस ती पाश्ट जाली. हें सगलें सांग तांकां, पूण तुका ती चीत दिवची नात. तांकां उलो मातशी जाल्यार तुका जाप दिवची नात. देखून तांकां अशें सांग, ही पोरसां सर्वेस्परा आपल्या देवाच्या उतराक चीत दिना आनी तांची शिटकावणी मानून घेना. विस्वाशीपण म्हणल्यार नाच. हें उतर लेगून तांच्या तोंडांतलें सरोन गेलें. देवाचें उतोरें. जबाब, तुमची काळजां दारून करूं नाकात. जबाब, तुमची काळजां दारून करूं नाकात. सर्वेस्परा मुखार येयात, ताका दिनवाचुया. तो तीर कोडप आमचो तारूक, ताका वाकाणुया. जबाब, तुमची काळजां दारून करूं नाकात. सोरपोट पडुया ताचे मुखार. आमचो एकलोच देव तो, आमी सोगलीं ताची पोरसां चोरवाक वेलेल्यो शेळयो. जबाब, तुमची काळजां दारून करूं नाकात. मेरेबाक आनी ओरोन्यांत मासाक केल्लें तशें तुमची काळजां फातरा वरी दारून करूं नाकात. जबाब, तुमची काळजां दारून करूं नाकात. तुमच्या पुर्वजांनी तेन्ना म्हज्यो कोन्यो देखलोल्यो, तरी गोरवी मनान सोगलीं म्हजेर कळपून गेली. जबाब, तुमची काळजां दारून करूं नाकात. उद्गार. आतां तरी म्हणटा सर्वेस्पोर, सगल्या काळजांतान म्हजेशी पोत्तून येयात, कित्याक हांव सगलोच बोलो आनी काकुटसार. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू एक देंवचार काडटालो आनी तो मोनो आसलो. पूण देंवचार काडिना फुडें तो मोनो उलोवंक लागलो. सगलो लोक अजाप जालो. तरी आसतना त्या लोकांतल्या कांय जाणांनी म्हणलें, बेल्झेबूल देंवचाराच्या प्रधाना उद्देशी हो देंवचार काडटा. हेर कोण ताची परिक्षा करूंक स्वर्गावेली एक खुणा ताचे कडेन मागताले. तांची चिंतना ओळखून ताणें अशें तांकां म्हणलें, दर एक राज दोशी जावन आपणाचेरूच झूज करीत जाल्यार तें पाड जातलें आनी घोरार घोर मोडोन पडटलें. म्हणटूच सैतानूय दोशी जावन आपणाचेरूच झूज करीत जाल्यार ताचें राज कशें उबें दवरतलें. तर बेल्झेबुलाचे पोदवेन हांव देंवचार काडटां अशें तुमी म्हणटात. हांव बेल्झेबुलाचे पोदवेन देंवचार काडटां जाल्यार तुमचे शीस कोणाचे पोदवेन काडटात तर? म्हणटूच तेच तुमची नीत करतले. पूण हांव देवाचे पोदवेन देंवचार काडटां जाल्यार देवाचें राज तुमचे तांय खरेंच पावलेशें जालें. कोण एक बलिश्ट मनीस हातयारां घेवन आपलें रावणें राखीत जाल्यार ताचे कडेन आसा तितल्याकूय कांयच भिरांत ना. पूण ताचेकून बलिश्ट दुसरो एकलो येवन ताका हारयत तेन्ना ज्या हातयारांचेर तो पात येतालो ती सगळीं काण घेवन तो ताचो माल वांटतलो. म्हज्या बागाना तो म्हजी राड आसा आनी म्हजे बरोबर पूज जायना तो शिंपडायता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयची हे देवाचें उतर भोव करून आयचें शुभ वर्तमान आनी पयलें वाचप आमी सूर करीत जाल्यार देवाचें राज दर दिसाक आमी विस्तारूंक आनी प्रयत्न करूंक आमी वावरूंक गरज. कित्याक देवाचें उतर आमकां दर दिसाक पाजलेले तरवारी सारकें आमकां तें जागयता. आनी आयज खंय बरीं उतरां जेजू म्हणटा, म्हज्या बागाना तो म्हजी राड आसा आनी म्हजे बरोबर पूज जायना तो शिंपडायता. आयचे पयलें वाचप जेरमेस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें आमी घेतलां. कांय बरीं उतरां थंयसर आमकां मेळटा. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, हांवें अशी आज्ञा केल्या, म्हज्या उतराक पाळो दियात
आनी हांव तुमचो देव जातलो आनी तुमी म्हजी पोरसां. हांवें तुमकां वाट दाखयल्या ती नीत दवरात आनी तुमकां सूख मेळटलें. म्हणटकूच फॉलो एंड ओबे माय वर्ड एंड माय कमांड. जायते फावटी देवाच्या उतराचेर पातयेवंक आमकां जायतो तुकूच घेवचो पडटा, कित्याक संवसारी वस्तू आमकां एके वाटेन ओडटात. सैतानाच्यो वस्तू आमकां दर दिसाक ह्या संवसारी वस्तू उदेशी उगडाप्यो जातात. बऱ्यो वस्तू आसात अशें आमी म्हणूंक फावना की सगल्यो वस्तू पाड, पूण संवसारी वस्तू आमकां आडगान आडगां शिकून आमकां वायट रस्त्यार ओडून व्हरतात. जाल्यार आमची कूडूय जायते फावटी आमच्याच वंदावण्याक घुस्पोवन आमकां पातकाचे वाटेन ओडून व्हरता. आनी हाका लागून जायते फावटी आमी कोश्टवता. भगवंत पेद्रू अशें म्हणटा, आमचे जिवितांत जायते फावटी वायट आसा तें. द डेविल इज ऑलवेज फॉर द रुइन्स ऑफ आवर सोल्स. पयले पेद्रूचे चिटीन 5व्या वेसरान 8वे ओडीन आमकां मेळटा. म्हणटकूच द डेविल ऑलवेज वर्क्स फॉर द रुइन्स ऑफ द सोल्स. आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमच्याच वाद्याचे आमी जाता तेन्ना, जायते फावटी आमकां जायते भाशेन करूंक सोदता तेन्ना आमी ह्या सैतानाचे ताळणेक पडटा. कित्याक आमकां देवाच्यो वस्तू करूंक जायते फावटी अवघड लागतात. ताका लागून सोंप्यो वस्तू आसात त्यो आमी करूंक सोदता. आमी सजमता त्यो वस्तू आमकां बऱ्याक पडटात आनी आमी अशें वायटाक आमी सांपडटा. आयचें शुभ वर्तमान काय बरें. जेजू देंवचार काडटालो, मोन्यांक बरो करतालो, बांगड्यांक आनी लुल्यांक दुसऱ्यांक आसात तांकां जायतें वायट आसा तें तो परतून तांकां बरें नवें जिवीत जिवंक आदार दिता. अशें करता आसतना फारिसेव धर्मशास्त्री ताका म्हणटात ताचेर बेल्जेबूल बसलेलो आसा. देंवचाराच्याच प्रधाना उद्देशीन तो देंवचार काडटा. आनी जेजू तांकां म्हणटा, हें कशें जावंक येता? दर एक राज दोशी जावन आपणाचेरूच झूज करूंक जाता. हांव समज देंवचाराच्या नांवान काडटा आनी देंवचारूच हाचेरूच हांव झुजूंक जाता. कित्याक कशें म्हणटाले काय? कित्याक तांकां जेजूक स्वतावंक आनी तो करता ती वस्तू तांच्यान पडूंक जायनासल्यो. जायते आपल्या जिवितांत जेजू किकूनपण दुसऱ्यां करचें, जायते फावटी तांचे उद्देशी वायट उतरां, जायते फावटी वायट नदर, तांची बरी मोनां नासलीं ताजे सवें. कितेंय तो बरें करतालो तांची तिका आसली. कितेंय समज तो दुसऱ्यांक पासत उदारगत करतालो तांचें सदांच क्रिटिसिजम पयलें आसलें. आनी आमच्या जिवितांत आमी करता कितेंय तर आमच्या ह्या फिरगोजेन बरें करीत लोक रोखडोच दुबावता. कितेंय तर आमी बरें दुसऱ्यांक सांगीत लोक म्हणटा कित्याक करूंक जाय तें हे भाशेन करूंक जाता. आमचें धोरण ते भाशेन जाता. कित्याक आमचें मन संवसारी मोना प्रमाणें चलता. जायते फावटी आमी सजमता कांय करचें न्हय, फकत मागणें करचें दिसपटी आमी रावचें. जायना भाव भयणीनो. जायते फावटी आमच्या जिवितांत आमी बरें करूंक जायते उपाय घेवंक गरज. आमच्या जिवितांत वायटाचेर झुजूंक आमी जायत्यो वस्तूय आमकां करूंक गरज. देखीक आमच्या फिरगोजेन आतां ह्या दिसांनी रेतीर जातले 24, 25, 26 आमचे जिविता वयर नदर मारूंक आमकां हे रेतीर आदार दितले. लोक म्हणटलो कित्याक वचूंक जाय? आमी केले पुरो. चड भायरी जाता, चड आमी रेतीर करता, चड आमी देवाचें उतर आयकता. अशें न्हय. आमी आमचेच वस्तूंगी संवसारी मन हाडटा आनी हें संवसारी मन हाडून आमी देंवचाराचेर झुजचे बदलेक आमी जायते फावटी देंवचाराच्या ह्या सगल्या ताच्या ताळणेंत आमकां पडूंक आमी भाव भयणीनो जायते फावटी पडटा आनी अस्कोत जाता. जायते फावटी आमचीच कूड आमकां हे वंदावणेक वयकार दिवंक जायते फावटी आमी कोश्टवता जाल्यार पळय आमी रोखडीच ताळणेंत पडटा आनी आमी म्हणटा परते परते म्हाकाच कित्याक हें पातोक येता. भगवंत पावलो म्हणटालो तो जावन असो म्हाका एक कांटो म्हज्या जिवितांत हें पातोक आनी ताका लागून हांव झुजता दिसपोटी. आमी झुजूंक गरज. आमी जायते फावटी बोलिश्ट आसा. आमी समजता आमी बळवंत, आमी मागण्या उद्देशी झुजतल्या वय, पूण देंवचार जायत्यो वाटो आपूण वापरता आनी आमकां ओसोक करूंक तो सोदता. जायते फावटी आडगां आडगां दुसऱ्याच्या उतरां उद्देशी, दुसऱ्याच्या कोरण्या उद्देशी आमच्या जिवितांत येतात. तेन्ना
ताचेर आड झुजूंक जायते फावटी आमकां गरज देवाच्या उतराची, ताचेर आड झुजूंक गरज आमकां मागण्याची, ताचेर आड झुजूंक गरज आमकां ह्या समुदायाची. म्हणटकूच आमी उदीक आनी उदीक हातयारां जी देवान आमकां दिल्यान तांचो आमी वापर करुया. आमच्या जिवितांत दूर दिसाक देंवचाराच्या अंताच्या प्रयत्नाचेर आड झुजूंक वावरुया. देवाचें राज आमी आमचे मदें हाडूंक दूर दिसाक प्रयत्न करुया. जो म्हज्या बागा आसा तो म्हजेर आड आसा अशें न्हय, जो म्हज्या बागान ना तो म्हजेर आड आसा, म्हजे बरोबर पूज जायना तो शिंपडायता. ही उतरां गोठ आयज मनान धरून प्रयत्न करुया. दर दिसाक वावरूंक देवाचें राज आमचे मदें हाडूंक आनी देवाच्या राजाची हातयारां जावन शांती समाधान आमच्या जिवितांत दुसऱ्याच्या जिवितांत हाडूंक वावरूंक आमकां कृपा मागुया. काळून घेऊया C6 पेज नंबर 30. C6. बागेंतल्या फुलांमध्ये रानांतल्या झाडांमध्ये खोणीतल्या धातूमध्ये ईश्वराक सोबलेले जेजूच्या काळजा सोबेत पेटोय काळीज मोचे. जेजूच्या काळजा सोबेत पेटोय काळीज मोचे. उदकाच्या थेंब्या भितो वेळेचे वेळे भितो राजाच्या देव्या भितो कितेंच ना म्हाका मेळ्ळें. जेजूच्या काळजा सोबेत भेटोय काळीज मोचे. जेजूच्या काळजा सोबेत भेटोय काळीज मोचे. मोशा बाबा भयणीनो, हे मोशा आनी तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या नागेबोळ सभेच्या स्पोर मानून घेव. कोण वाड्या बापा, तुज्या भुरग्यांची काळजां सगल्या खोटेपणांतली नितोड कर आनी अशें तांची दानां तुका मानू. खरें सूख तूं तांकां भासायताय देखून फुटकिऱ्या दादोसपणाक ती लोबदोनां जावची कर. हे आमी मागतांव क्रिस्ता आमच्या सुम्याचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सूर पदवीदार आनी सासणाचे देवा, सूर काडयेन सूर ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासून फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नवी करूंक आमची मनां शुद्ध करूंक आमची काळजां फावो करता आमकां भुरग्यांक तुज्या ओ नवो काळ सोडवणीचो. आमच्यो वंदावण्यो दोमावन तुजी चाकरी करूंक निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बोडान. सरतल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सरोनांत तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगल्या दुता भक्तां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता. पवित्र बापा,
खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सूर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरून सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका आदीन भासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो, तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे. तुमी सोमेस्त घेयात आनी अंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रगत, पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा कुराक. आमी तिसरो भावार्थाचो गूट उच्चारून म्हणटल्या, तुज्या कुर्सा आनी पुनर्शिवणपणा वरवीं तुवें आमकां सगळें सोम्या संवसाराच्या सोडवणदाराक आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्शिवणपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केन देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत सिवतले आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरे आमचे गुणी बापाक आनी सगळे यज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्शिवणपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजी इश्टागुतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक चेंपोर झुरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माये संगातीत चपोती भाग्यून सुसे भाग्यून दुर्नितान सूर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमच्या सुरोंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजू शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताणें पडूं नाका वायटांतल्या. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां दिवार. दया करून हे जिवितांत सबोसकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोमतांगुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसगा आनी तुजे कुशे परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय रासवूच चलयताय सासणाच्या ससनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सगळे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे सेवे संसाराचे पाप काढतले आमची काकूट कर. देवाचे सेवे संसाराचे पाप काढतले आमची काकूट कर. देवाचे सेवे संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटी. शिलेच्या जेवणाक पयल्यान ती सगळे आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना,
पोटाच्या एकाच वेळार म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगळा जेजू, मोगळा तूं जेजू, भोव पवित्र संस्कार तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आखीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. सोम्या जेजू आमच्या काळजांत रावूंक ये. आमच्या काळजांत रावूंक ये. बाबा कडसून देवून आयलोय आमचे सारको मनीस जालोय. सासांक तुजें येवजण जालें आमचे मोगे बिरार करचें. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजांत रावूंक ये. आमच्या काळजांत रावूंक ये. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजांत रावूंक ये. आमच्या काळजांत रावूंक ये. जोतनायेन आमी तुजे कायदे सांबाळच्याक तुवेंच ते पुरगूट केले. तुजे कुशेक सदां पाळो दिवच्याक म्हजे पांय म्हजी चाल तीर आसूं दी. प्रार्थुया. प्रितीवंत बापा, दिव्या जिवीत दिता त्या जेवणान तुवें आमकां पोसले. ताची गोठायेन आमकां पातकांतली उबारून तुजे कृपेन मोयपासान सांबाळ आनी गुटाच्या रुपान आमी घेतांव तें तुजें दिव्य जिवीत आमचे नवे जिणेचे दिसपोटे चालीन दिश्टी पडूं दी म्हूण आमी मागतांव. हें आमी मागतांव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. बाबा भयणो, फाल्यांच्या दिसाक 7:30 वरांचेर खुर्साची वाट उपरांत मिसाचें बलिदान. 8 वरांचेर आमचो देखावो मोजे पाटल्यान याद. जायतीं जाणां आमची भावा भयणां म्हणटात, कित्याक आमी तियात्र पळोवंक वेतल्यो? आमी तियात्र पळोवंक येना, आमी देखावो पळोवंक वेता. आनी बूक करून कोरेस्माच्या दिसांनी आमी हे देखावे तुमकां दाखयता, न्हय एक एंटरटेनमेंट कसो, पूण आमच्या जिविताची नवसुनी करूंक. तातूंत तुमी कितेंय फूल ना पाकडी दिता जाल्यार आमी त्या तियात्राचो कोर्स जावं ती स्टेज जावं ती लायट जावं हेर वस्तू घालतात ताचेर आमी तो वापरता. आमकां कसलो फायदो मेळो ना तातूंत, वो आमकां कितें करतले आमी बरे भाशेन अशें न्हय, आमचें मन ना. आमी जरी तर तातूंत कितेंय फायदो येयलो जाल्यार तो आमच्या ह्या देव संदेशाच्या वावराक आमी करतले. भोव करून कॅटिकॅटिकल आमचो वावर चलता ताचे खातीर आमी करतले. म्हणटकूच तुमी येवचो आनी हो देखावो पळोवचो म्हूण आमी मागता. तशेंच फाल्यां सांजे थोडो तुमी कुदेल वगैरे
कुदेल आनी हेर दुसऱ्यो वस्तू घालूंक थंयसर आदार दिवचो म्हूण आमी मागता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सूर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार गायन घेऊया I32 पेज नंबर 135. I32. तुझी पवित्र सूर्या ओळी कांता